प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचो मन की बात कार्यावळ राजकी न्हय तर देशातल्या लोकांची प्रेरणादायी कथा, संस्कृताय, परंपरा आणि वेगवेगळे नवे उपक्रम लोकां मेरेन पावोवपाचो उपक्रम अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेत सांगलां. ही कार्यावळ पळोवपा खातीर म्हयन्यांत फक्त अर्दवर दिवपाचें आवाहन मुखेलमंत्र्यान विद्यार्थ्यांक केलां. मन की बात कार्यावळीचे 2 भाग सांखळेत सरकारी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक दाखयल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यान विद्यार्थ्यांकडेन संवाद साधलो आणि तांकां मार्गदर्शन केलें. आरडेक्स ब्युरो रिपोर्ट. आम्ही हो एपिसोड इतक्याच खातीर हांगासर ऑर्गनायज केल्लो की आमी सगळे जाण आमची म्हाका दिसाक 30 मिनटांनी ताच्या पेक्षा चड मिनटां आमच्या मोबायलाच्या स्क्रिनीचेर आमी घालयता. बट तेतूंतल्यान कितली इन्फॉर्मेशन आमकां गरज आसलेली आमी घेता हें म्हाका खबर ना. बट म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणां दर म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा मन की बात हो कार्यक्रम जाता आणि तुमची 30 मिनटां ही जर तुम्ही मन की बात हो आयकपाक सिन्सियरली जर दिली आसत जाल्यार त्या कार्यक्रमांतल्यान आमच्या सभोवताल म्हणजे पुराय देशात कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत कितें घडटा म्हणजे विकास बी और विरासत बी म्हणजेच आमची असलेली हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आणि फर्दर डेव्हलपमेंट हे कितें जाता हाजी इन्फॉर्मेशन आमकां अर्द्याच वरांतल्यान मेळूं शकता. आणि खूप बरी इन्फॉर्मेशन जेका आमी म्हणटा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज जे आतापर्यंत ज्यो केन्ना आमी आयकूंक ना अशा पद्दतीच्यो स्टोरीज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलें मन की बात ही पॉलिटिकल स्पीच न्ही, ही पॉलिसी आनी हेडलायन करपा खातीर ठरयल्लो कार्यक्रम न्ही, हो लोकांचो कार्यक्रम, लोकां विशीं उलोवपाचो कार्यक्रम. तुम्ही प्रत्येक एपिसोड जर पळयशात जाल्यार तितून प्रत्येकाची स्टोरी जी आसा ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान किंवा मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान सांगला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार ते डायरेक्टली लोकांकडे डायरेक्टली कनेक्ट करता. एकाय कार्यक्रमात केन्नाच राजकारण हो विशय आसचो. प्रत्येक कार्यक्रमांतलो विशय जो आसतलो हो तांच्यांनी प्रत्येक फावटी म्हणजे लोकां मदली स्ट्रेंथ कितें, क्रिएटिविटी कितें म्हणजे हे आमच्या देशांतल्या लोकां मदीं आसा हें तांच्यांनी डिस्कस केलां. आमी सगळे जाण पळयता की खुबशे फावटी आमी लोकां मदीं आसलेल्यो स्ट्रेंथ ह्यो आमच्या लक्षांत येना, बट तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमांतल्या निमित्तान खूप मोठ्या प्रमाणात हे आमकां दाखोवन दिलां. म्हाका दिसता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी कितले इम्पॉर्टंट आसा हो आमच्या लक्षात येयला आसतलो. वेगवेगळ्यो आयडियाज आमी एक्सप्लोर करपाक शकता. मन की बात ह्या एका कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आमी डिस्कवर केल्या. काणकोणांत आमी डॉक्टर अय्या हो जाणटेलो 75 वर्साचो मनीस जो आपली एखादी रिवर म्हणजे पयरच्या 3 दिसाच्या पयलीं ह्या जाल्याच्या न्ही तेच्या पयलींच्या कार्यक्रमात म्हणजे काणकोण सारकेल्या गावात अय्या हो मनीस जो आपल्या बांयतलें उदक काडून थंयसलें सगळें एग्रीकल्चर कल्टिवेशन करपा खातीर मदत करता. ह्या कार्यक्रमाचो उल्लेख जो आसा हो जालो. हातूंतल्यान जाता कितें तर नवीन आयडियाज आमकां मेळटा. आमी प्रॉब्लेम सॉल्वर जावपाक शकता. आमी इनोवेटीव आयडियाज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां मेळपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचो कार्यक्रम हो कंटिन्युअसली आमी पळोवप आणि हे गरजेचें आसा. कसो चिंतपाचा तेजे विचार घेवन फुडें कशें वयपाचें हेजेर तेंचो मुखेल प्रयोग आसता. आनी आयज जेन्ना मन की बात हांवें पळयली तेन्ना एक म्हाका जें पर्सनली आवडलें तें म्हणल्यार खादी कपड्याचे जे आमचे नरेंद्र मोदीन आमचे हें केलां डिस्ट्रिब्यूट करूंक और पुराय देशांत आमकां ते विकपाक म्हणजे आमकां म्हणटा मेड इन इंडिया तेका प्रमोट करता. आनी आमकां एक अशें तेंकां ती संवय दिता की आमी सुद्दां एक खादी कपड्याचो एक उद्योग धंदो करून फुडें वयपाक शकता. सो हे हांव दिसता म्हाज्या हिसपान की आमकां युथाक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा. आनी हांव अशें नरेंद्र मोदीचे धन्यवाद करता की तेंच्यांनी आमचे अशे युथांचे कल्याणा खातीर अशे एपिसोड काडीत रावचे. आनी